नमस्कार. आयच्या ह्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. 5 दिसाची चवथ जाली अशें दिस सुद्दां ना. तरी आसतना कांय कडेन आज विसर्जन जालें. ज्या धूमधडाक्यान विसर्जन जातालें त्यो पोरूंची यादी आनी अंदू ज्या तरेन विसर्जन करपाची परिस्थिती आयल्या ती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक जाणीव जातली आमी खंयच्या स्थितींतल्यान वता ते. कितें आसा गोंयभरची परिस्थिती, खंय कितें चल्लां, कोविडाची अपडेट कितें, बाकीच्यो घडणुको कितें, गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जाल्यात. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान. लौकीक, कितें आहा तुजे कडेन अपडेट? कोविडाची बी, बाकीची बी, हेल्थाची, तिसवाडीची, वॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, सगळ्यात पयलीं हांव आमचे एपीज जे हॉस्पिटलान आहा तेंची अपडेट दिता. सो श्रीपाद नायक जे मणिपालान एडमीट आहा, मागीर तेंची प्रकृती मातशी खालावली, आतां परत ते नॉर्मल हितून आहा. तेंकां ऑक्सिजन लायिल्लो आहा, NIVच्या पेक्षा मातसो हाय हेजो तेजे वयलो म्हणटा तो ऑक्सिजन. आनी तेंची RT-PCR अंडर परत एकदां कोवीड टेस्ट जाली जी पॉझिटिव्ह येयल्या. आतां परत आनी एकदां टेस्ट जातली 24 hours or 48 hours उपरांत जातली. चर्चिल बाब जे ताप येता म्हणून परत एडमीट जाल्ले मणिपालान. काल मातशी प्रकृती तेंची मातशी हें जाल्ली, पण आतां ते नॉर्मल आहा. तेंकां ऑक्सिजन बी कांय तसो लायिल्लो ना. पण मागीर चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें की ते जेन्ना डिस्चार्ज जावन गेले तेन्ना तेंच्यांनी मातशी रेस्ट घेवपाक जाय आसली. आनी अशें जालें की तेणी म्हाका दिसता रातचे जाग्यार रावन जागरण करून फुटबॉल मॅच ज्यो चालू आहा त्यो पळयल्यो. आनी तितूंतल्यान तेंकां परत तेंच्या हेका मातसो हेल्थाक मातसो हें जाल्लो. सुदीन बाब नॉर्मल आहा, फक्त फिवर आसलो ताका फिवर ना. आनी आयज सकाळीं जालें म्हणटा ते स्पिकर गोवा असेंब्लीचे राजेश पाटणेकर हेणी एक अपॉयंटमेंट घेतली. सकाळीं फोन केलो GMCन आनी सांगलें आपूण मातसो चॅकअपा येता हार्टाच्या दोतोरा कडेन. आनी मागीर तेजे उपरांत ते GMCन येयले. आपूण येयले स्वताच. मागीर चलत भितर गेले, डॉक्टराक मेळ्ळे, डॉक्टरान चॅकअप केलें आनी ताका अंडर ऑब्जर्वेशन दवरपा खातीर तांकां एडमीट केलें. आतां दुसरे वटेच्यान मातशें ऑपरेशन आहा तें आतां ट्वीट बी करपाक लागले की 28 तारखेर हियरींग आहा डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनाचेर सुप्रीम कोर्टान. ते बी लक्षात धरून म्हणजे ते तांकां लिंक करपाक लागले तेजे हेल्थाचें, की तेंच्यांनी एडवायजूय केला की तेंच्यांनी डॉक्टराचें आयकत, डॉक्टर कितें सजेशन करता तें आयकचें, वा बाकीचे BJPचे वा गव्हर्मेंटाचे लिगल एडवायजर कितें एडवायज करता ते हॉस्पिटलान न्हिदोन आयकचें न्हू म्हणून अशें तेंच्यांनी ट्वीट केलां. दुसरें हें सांगपाचें जाल्यार काल एकदम चड डेथ म्हणजे 9 डेथ गोंयांत जाल्यो. टोटल डेथ जाल्यो 157 आतां. डेथ रेट पावलो 1.08%. रिकवरी आमची 77% आहा. मागीर पणजेच्यो तिसवाडीच्यो जर केसी घेतलो, पणजी, अर्बन, चिंबेल आनी खोर्लीम 3 स्टेशनां धरलीं जाल्यार काल पर्यंत 407 केसी आसल्यो. आयज थोड्यो तितून आयज वाडल्या. आनी जर हेजें सांगतलो रिकवरीचें जर सांगतलो 11,000 मायज पेशंट रिकवर जावन आतां बरे आहा. तितले चडशे म्हणजे 90% वयर हे एसिम्टोमॅटीक पेशंट. आनी दुसरे वटेन GMCक आयज गरज आहा ती प्लाझ्मा डोनेशनाची. परत गव्हर्मेंटू अपील करता, लिडरू गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टरू अपील करता, डॉक्टरू अपील करता की जे कोण रिकवर जाल्या तांकां 28 दीस कंप्लीट जाले तेंच्यांनी प्लाझ्मा डोनेशनाक फुडें येवचें. जे कोण येता फुडें म्हणजे सगळ्यांचोच प्लाझ्मा घेवंक मेळटा असो ना. तांकां बाकीचे पॅरामिटर्स पळोवचे पडटा. तो खरेंच डोनेट करपाक शकता काय कितें, तेजे बाकीचे हेल्थ कंडिशन, ताका आनी कसली दुयेंसां, ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवनूच प्लाझ्मा डोनेशन घेवपाक मेळटा. म्हणजे एक 100 जाण डोनेशनाक गेल्यार ते 100 जाणांचो प्लाझ्मा डोनेट करून घेवपाक मेळटा. त्या खातीर जितले चड येतात तितलोच चड प्रमाणान प्लाझ्मा गव्हर्मेंटाक बँक करपाक मेळटलो. जे कोमॉर्बिडिटींतल्यान वयता पेशंट तांकां साल्वार करपाक तेजी मदत जातली. प्रमोद, लौकीक एक गजाल आसा ती GMCचे जे 3 वॉर्ड ऑपरेशनल जावपा आशिल्ले फॉर कोमॉर्बिडिटीज, कारण डेथ्स वाडपाक लागल्यात. म्हाका दिसता जशें आमी वन बाय वन आतां रिपोर्टरा कडच्यान आयकतले, इंडिविज्युअल एरिये भितरय केसी वाडपाक लागल्यात. इतल्याच खातीर म्हणटा कारण चवथीचे 2-3 दीस जे आशिल्ले तेन्ना टेस्टिंग कमी जाल्ल्यान पॉझिटिव्ह केसी आमकां कमी मेळिल्ल्यो. आनी रिकवरी म्हणटा त्यो आफ्टर कंप्लिटींग सर्टन डेज जे घरा धाडटात ताजो नंबर आमकां चड दिसतालो. हावेवर आमी जशें काल म्हणिल्लें की परत टेस्टिंगान स्पीड घेतली की घडयेक केसी वाडपाक लागतल्यो. आनी चवथीच्या दिसांनी जर चड लोकांचे एकामेकाक मेळप जालां, गर्दी करप जालां जाल्यार ताजेय परिणाम आमकां दिसतले. मागीर वन बाय वन आमी वतले तेन्ना कळटलें. बट लौकीक सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल, जे 3 वॉर्ड GMCचे ऑपरेशनल जावपा आशिल्ले फॉर कोमॉर्बिडिटीज ते जाले काय कितें? कारण काल मेरेन म्हाका दिसता 11 पेशंट शिफ्ट जाल्ले, एक वॉर्ड स्टार्ट जाल्लो. वॉट अबाउट दी अदर वॉर्ड्स? पयलीं केसीचे सांगता. केसी आमी म्हटलें की चवथी कडेन चड स्प्रेड जावपाचे चान्सीस आहा, कित्याक फॅमिलीज एके कडेन येता घरा भायर. म्हणजे
मेन गांवांतल्यान दुसरे कडेन शहरान रावपी फॅमिली आपल्या घरा येता चड ट्रान्समिट जावपाची शक्यता हिच्या पयल्या 2-3 दिसां टेस्टिंगूय कमी जाल्लें की 800 मेरेन सॅम्पल कलेक्शन सुद्दां जाल्लें इतलें कमी. आतां ते टेस्टिंग काल वाडलां, काल 2000 वयर सॅम्पल कलेक्शन जाल्यार 2000 वयर रिपोर्ट येयल्या. त्या खातीर तेंचे पॉझिटिव्ह रिपोर्टूय चड जाल्यात. आतां जितलें चड टेस्टिंग करतले तितले स्प्रेड कितलो जाला तो कळपाक मेळटलो. जीएमसी वार्डाचे सांगले 145, 146, 147 वार्ड. काल पर्यंत 11 जाणांक शिफ्ट केला. आयज तो डेटा आमी घेवपाक ट्राय करताले, तेजो डेटा मेळोना. पण टोटल कॅपेसिटी सांगता 30-25 कॅपेसिटी आनी सगळे म्हाका इनपूट आयज सगळे वार्ड म्हणजे एकाच कारणां खातीर ना, एक खंयचो तरी वार्ड दुसऱ्या कारणां खातीर दवरला हेंच्यांनी. ते स्प्लीट जावन वयतले, वेगवेगळ्या प्रकारचे पेशंट तितून स्प्लीट जावन वयतले. पण 30, 60, 70-80 सुमार पेशंटाची कॅपेसिटी तिनूय वार्डांनी आहा. आयज कितले पेशंट थंय नवे हाडले आनी तांकां ट्रीट करता तेजो आतां म्हजे डेटा ना, मेळटा तसोच मागीर रिलीज करतले. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान आतां मडगांव. मडगांव ESI हॉस्पिटल आसात आनी त्याच प्रमाणे मडगांव हॉस्पिसियो सारक्या हातूंत अशी कांय घडणुको घडपाक लागल्यात ज्यो आयकतकीर आमकां गोंयकाराक अशी वागणूक मेळटा काय कितें असो प्रश्न विचारपाची परिस्थिती आयल्या. हांव सावयो म्हऱ्या वतां. सावयो, कित्या मडगांवची अपडेट, साश्टीची अपडेट आनीक ज्यो घडणुको सकाळीं घडल्यात तांची अपडेट. सर पयलीं हांव कोविडाची अपडेट दिता सर. ज्यो केसीस जाल्यात हांगासर सालसेट एरियान. चिंचिनीसर दोन केसीस मेळ्ळे. मारगांव आनी फातोड्डा सर 76 केसीस. लोटोली सर 8 केसीस मेळ्ळा. कांसावली सर 10 केसीस. बाली हांगासर 11 केसीस मेळ्ळा सर. नावेली 7 आनी कुर्तोरी 7 केसीस. तशेंच एड्युकेशन डिपार्टमेंट आहा सावथ गोवा मारगांव हांगासर त्या ऑफिसान एक केस मेळ्ळा. आनी तशेंच अकाउंट सेक्शन आहा सर आमचे कलेक्टरान, थंय आयज केस मेळ्ळा. सो देर इज लॉट ऑफ कन्फ्युजन एमॉंग पब्लीक वेदर टू गो टू इन दीस ऑफिसीस, स्पेशली द कलेक्टरेट बिल्डिंग. सर आयज रिकॉर्ड येयला ते प्रमाण 2 डेथ जाले आमचे फातोड्डान. एक सर एक पाद्री एक्सपायर जाला ऑफ द क्लर्जी होम. तसोच आनीक फ्रॉम फातोड्डाचो तोय एक्सपायर जाला. हे कोवीड फ्रॉम आगाडी फातोड्डा. आयज सर एक जेन्ना काल ते फातोड्डाचे मरण जालें तेन्ना सर कितें जालें सर, तेंचे जी बॉडी आहा न्हू ती जीएमसी ताका सांगपाक लागले की ताका मॉर्गीन दवरपाक सर जागो ना. हेका लागून सर ताका सकाळचे 3 वरांचेर ताका बॉडी दिली. ते फॅमिलीक आनी सांगपाक लागले ही बॉडी घेवन तुमी वचात कित्याक मॉर्ग मारगांव फूल आहा म्हूण. फातोडेर 3 वरांचेर. हय सकाळीं सर मॉर्निंग 3 o'clock. सो हेजे सर आयज विजयान रिसर्च केला गव्हर्मेंटाक. तो म्हणटा हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 72 कंपार्टमेंटाची मॉर्ग रेडी आहा. ती गव्हर्मेंटान म्हणटा बेगीन स्टार्ट करची. आनी तितलो तो म्हणटा 24 कंपार्टमेंट्स आहा न्हू ते स्पेशली कोवीड पेशंटाक करचे. सो हितून कितें जाता बॉडी हें करून मागीर जेन्ना तांकां फॅमिलीक हें करूंक जाय तेन्ना ती सर बॉडी इंडियारा व्हरपाक जाता. विजयान हें सर विजयान हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर मागला की जाता तितले बेगीन डे ते स्टार्ट करची. नाल्यार तो म्हणटा आपण अख्ख्या फातोड्डेकारांक घेवन आपण रस्त्यार येतलो. So another thing that I want to tell is as wholesale fish market open zala, but there was no social distancing followed. Even so, the temperature was not checked when I went in the morning at 8 o'clock. There was nobody to check the temperature also. So I just there is more confusion that cases could spread. Already sir, fish cutters and नुसत्या विकपी मेळोन ते फाटी कांय दीस मार्केट बंद केल्ले. तर हे लागले आमचे सालसेतीचो अपडेट. थँक्स अ लॉट साहेब. म्हाका दिसता साश्टी भितर स्पेशली सद्याक चड केअर घेवपाची गरज आसा, कारण हायेस्ट केसीस सद्या सालसेती भितर आसात. हायेस्ट स्प्रेडूय सद्या सालसेती भितर आसा. आनी तातूंत भितर जेन्ना हॉस्पिसियोंतल्या भशेन ह्यो घडणुको घडटात की फातोडेर 3 डेड बॉडी आतांच्या आतां घर व्हर आनी मॉर्गाची फेसिलिटी ना, दवरपाक मेळना, आतांच्या आतां वचा आनी घेवन वचात, अशी जेन्ना ऑर्द सोडटात त्या फॅमिलीचो विचार करनासतना, तेन्ना खरेंच प्रश्न पडटा की आमचे कडेन जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, मॉर्ग जर आसा, जाल्यार तो मॉर्ग अजून पर्यंत कित्याक कमिशन जाल्लो ना. आनी ह्या परिस्थिती भितर ह्या दिसांनी जेन्ना कितें परिस्थिती कोणाचेरूय येवपाक शकता, अशी टायमार गव्हर्मेंटाचें एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर गियर अप कित्याक जाल्लें ना. हांव थंयच्यान मुखार वतां फोंड्या. विवेक, कितें फोंडेची अपडेट तूं
काल म्हणटालो की जशें टेस्टिंग स्पीडअप जातलें तशी केसी वाडपा लागतल्यो आनी त्याच बरोबर आडपय सारक्या वाठारांक जंचे गणपतीचें विसर्जन एक आकर्शण आसतालें थंय आज कितें परिस्थिती आहा? प्रमोद पयली अपडेट सांगता. 24 आणि 25 तारखेची 2 PM to 2 PM PSC बेतकी आहा. आमी म्हणलेले केसीस वाडटल्यो म्हणून. काल पळय आमकां केसी कमी दिसलेल्यो पण टेस्टिंग म्हाका दिसता एक दीस बंद आसलेल्या कारणान आयज PSC बेतकीन 27 केसी मेळ्ळ्या. मडकय 12 केसी मेळ्ळ्या. फोंड्या 32 केसी मेळ्ळ्या. शिरोड्या 13 केसी मेळ्ळ्या आनी धारबांदोड्या 7 केसी मेळ्ळ्या. आणि धारबांदोड्या अजून एकूय डेथ जावनासली पण दुखाची गजाल म्हणल्यार एक डेथ आहा ती मोल्या जाल्या. तो नेटिव्ह मोलेचो आनी रावता गुळेली. एक डेथ रिपोर्ट जाल्या धारबांदोड्या. मेजर केसीस मेळ्ळ्या त्यो मार्सेल 11 मेळ्ळ्या. मार्सेल प्युरे 8 केसी मेळ्ळ्या. शिरोड्या 10 केसी मेळ्ळ्या. मडकय वाठारान पळोवपाक गेल्यार कोवळ्या 15 केसी मेळ्ळ्या. आनी आडपय खुद्द म्हणटा आमी विसर्जन जे फामाद अशें गोंयभर 5 दिसाचें विसर्जन थंय 16 केसी मेळ्ळ्या. दुर्गाबाट 3, फोंड्या 9 आनी धारबांदोड्या 7. आयचे विसर्जनाची खासियत आशिल्ली की सगळे गोंयभरचे लोक ह्या विसर्जनाक जमता कित्याक दिसा उजवाड्या हें 5 दिसाचें गणपतीचें विसर्जन जाता. पण ह्या गांवच्या लोकांनी 1.5 दिसाचें विसर्जन करूं ना पण 5 दीस दवरले. पण खंयच मिरवणूक काडिनासतना जावं सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून प्रत्येक वाड्यान आपलो गणपती मंडपान हाडून 2 आरत्यो म्हणून वेगळे वेगळे पद्दतीन आपले गणपतीचें विसर्जन केल्लें आसा. आनी हें विसर्जन आतां 5:30 पर्यंत जातालें पण ह्या वर्सा हें 3:30 पर्यंत सगळें मोकळें जाल्लें. आनी लोकांनी एक वायट म्हणल्यार दुख्खाची गजाल म्हणल्यार एक श्रीपाद भाऊ सेंट्रल मिनिस्टर जे स्वता आपल्या तकलेर गणपती घेवन ह्या विसर्जनाक सहभागी जाले कित्याक तांचे मूळ घर आडपय आशिल्ल्या कारणान ते स्वता गणपती घेवन येताले आनी ते आयज बरें नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी मातशें हें केलां आनी देवाक प्रे केला की श्रीपाद भाऊ रोखडेच बरें जावन येवचें म्हणून. आनी एक गजाल प्रमोद घडली म्हणल्यार आमी फाटल्या फावटी जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे फोंड्या आसा ते ओपन जावचें म्हणून आमी मिनिस्टरांनी जे हें केलें विजीट केल्ली तेची 16 दीस कंप्लीट जाले तेका. आनी आयज परत एकदां गोविंद गावडे आनी ते विजीट केल्ले आनी हें शेनवारच्यान ओपन जातलें. जे पोन्ने PSC म्हणून आमी वळखताले जे फोंड्या तिस्कार आसा लोकांक लागीं पडटलें कित्याक दिलासान आमी म्हणलेलें की लोकांक वचपाक ट्रान्सपोर्टेशनाक त्रास जाता. आयज मिनिस्टरानूय दोतोरांक विचारलें थंय की हांगसरल्यान ट्रान्सपोर्टेशनाक प्रॉब्लम जाता कित्याक अपडेटीचेर आपणें आयकलें स्टुडंटाच्या की ट्रान्सपोर्ट ना तांकां सो तेंची सोय कित्याक जायनाका म्हणून. सो ही सोय म्हणल्यार आतां ऑलरेडी हें सपोज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जालें जाल्यार लोकांक हेजी सुविधा मेळटली. हितूर ज्यो गजाली जातल्यो त्यो सांगता. इम्युनायझेशन जातलें, लेप्रेसी पेशंटाची ट्रिटमेंट जातली, TB पेशंटाची ट्रिटमेंट जातली, स्वॅब कलेक्शन जातलें आनी अवेरनेस प्रोग्राम हे हांगासर जातले. आनी सपोज जर मेजर गजाली कितें कॅज्युलिटी आसा जावं एक्सिडेंटाची गजाल जाल्यार ती थंयसर जातली. प्लस आयज दोतोरूय आमकां मेळ्ळे जर करून ते दोतोर आमकां चडशे मेळना कित्याक ते बिजी आसता. आमकां रिपोर्टूय आमच्या मार्फत आमकां खंयच्यान काडचो पडटा. तर आयज दोतोरा कडल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या हिशोबान तिलासा जें हॉस्पिटल आसा ते फर्स्ट फ्लोर ग्रावंड फ्लोरूच आमकां पयलीं पेशंटांक मेळ्ळो. तो आतां 2 दिसान सेकंड फ्लोरार तो फूल लोकांक लागून उपलब्ध आसतलो. आनी जवळ जवळ 100 वयर पेशंट थंय येता अशें रिपोर्ट मेळ्ळो आसा. फक्त एक उणीव जाता ती म्हणल्यार स्टाफाची. जो मेडिकल स्टाफ आहा तो कोवीड केअर हॉस्पिटलान शिफ्ट जाल्लो आसा प्लस दिलासा हॉस्पिटलान जाल्लो आसा. आनी हांगासर हें हॉस्पिटल जेन्ना प्रायमरी हेल्थ सेंटर सुरू जातलें तेन्ना हांगासर स्टाफ म्हाका दिसता घालपाची गरज आसा. ते दोतोरान उलोवन दाखयलां आनी ते एक वेळ सुरू करतकूच ते स्टाफाची हे करतले म्हणल्यार ते रिक्रूट करतले अशें दिसता प्रमोद. थँक्स अलॉट विवेक. हांव थंयच्यान वतां बार्देजां. म्हापशेची अपडेट बार्देजाची अपडेट घेवया. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा म्हापशा बार्देज केसींची आनी गणपतीच्या विसर्जनाची अपडेट? प्रमोद, आता परतून चवथ जाल्यार परतून केसी वाडोंक लागल्यात. आयज म्हापशान 27 केसी मेळ्ळ्या आनी एक 64 इयर्स ओल्ड कामार खाजन थंयसर एक डेथ जाला राती.
मागीर केसी करासवाड्या 12 जाल्यात, दुलेरान 1 जाल्या, शेळप्या 1 जाल्या, खोर्ले 10 केसी जाल्या, मागीर कुचले 1, अंसाबटांनी 1, अशें करून टोटल 27 केसी जाल्ले आहा. मागीर कोलवाळ PSCच्या हितून 26 केसी जाल्ले आहा. एकच नादोड्या एकच फॅमिलीचे 15 जण पॉझिटिव्ह जाल्ले आहा ते कॉन्टॅक्टांचे. मागीर परतून सेंट्रल जेलींच्यान आनीक 4 प्रिजनर 4 जण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आहा. मागीर कोलवाळ आणि अशें हे करून 26 केसी कोलवाळ PSCच्या हितून आहा. शिवोले PSC हितून 14 केसी आहा. भितर काणक्या 5 आहा, पर्रा 7 आसा, शिवोले आनी एक शिवोलेच्या वाठारान म्हणजे टोटल 14 केसी आहा. मागीर हळदोण्यास डिफरंट एरियेन 7 केसी आहा. कांदोली आनी पर्वरी मेळोंक ना. आनी दुसरे प्रमोद आयज 5 दिसाचे गणपती आयज पायतात. म्हापशाचो सार्वजनीक गणपती तेंच्यांनी पयलीं 1.5 दीस म्हणटलो पूण तो 5 दीस दवरला आनी आयज तेचें विसर्जन मिरवणूक बी व्हडली कांय ना पूण तो तेंच्यांनी पावपाक लागून भायर काडलेलो. बाकीचे लोकांच्या घरांचे आहा ते 5 दिसांचे लोकांनी तरी आसतना थोडे अजूनय बीन कितें आहा फोक अजून आयकूंक येता आसतले माराणे फोक बीन लावप चालूच आसा. पूण जालें तरी पयलींच्या इतलो व्हडलो गाजा न करता गणपतीचें विसर्जन जाल्यार म्हापशान व्हडली गर्दी कशी दिसना. कित्याक बोडगेश्वराच्या थंयसर तेंच्यांनी एक स्पेशल पावंड केला. थंयसर 1.5 दिसाचे तेंच्यांनी 200-250 गणपती बुडयल्ले. आतां थोडे गणपती आहा पूण जो सार्वजनीक गणपती आहा तो मात तारी कडेन बुडयता. या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव वास्को वता. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कशी आहा वास्को विसर्जनाची परिस्थिती? आनी खंय तरी हळू हळू सिटी नॉर्मल जाता अशें दिसता काय अजून मेरेन तीच फिलींग आसा? ना सर, तुम्ही सांगितल्या भशेन टू बी ऑनेस्ट वास्को सिटी जी आसा इज हळू कमिंग बॅक टू नॉर्मल. आणि एक उमेद दिसता की आता सद्याक तरी वास्कोन परिस्थिती जी आसा कोरोनाची इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल. सद्याक तरी ज्यो केसी आसा म्हणजे बिलो 200 केसीस आसा वास्कोन. आणि जे आमचे मोर्मुगांव तालुका लागता ती दुसरी एरिया म्हणटा ती कुठ्ठाळी, तातूंत जे 350-400 दाखयताले ते एक टायमाचे आता सद्याक 80 तरी 80-70 अशे दाखोवन दिता. दुसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना आमी प्रत्यक्ष हे विचारपा लागून दोतोराक फोन केलो आनी हेल्थ टिमीचे हातूंत इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळून आयलें की ही जी कोरोनाची परिस्थिती आसा इज रियली अंडर कंट्रोल आणि सद्याक तरी चड केस्यो ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती जे वास्कोचे, बिकॉज वास्को इज अ पोर्ट टावन, चडशे लोक जे हांगा आसा हे स्थानिक वास्कोचे आसतले पूण तांचे बेजीक नेटिव्ह प्लेस जे आसा ते म्हणजे पणजे, म्हापशा, पेडण्यां त्या वाटेन आसा. आनी चडशे लोक आयज हरशी चवथेक गेल्ले आसा आनी ताका लागून चडशे हांगा गणपती टायमाचेर हालचाल चड आसना. म्हणजे एक 7 दीस मेरेन हो जो पोर्ट टावन आमी म्हणटा वास्को जो म्हणटा तो चडसो शांत आसता. आतां तुमकां सांगपाक म्हणजे आतां अशी परिस्थिती वास्कोन जाल्या की पयलीं आमी म्हणटाले की वास्कोकारांक भायर कोणी घेवपाचो ना, जावं वास्को जे आशिल्ले थंयच्यान चड केस्यो आसा म्हूण लोक घेनाशिल्ले. आतां जेन्ना आमी खबर काडली एक अशें म्हणजे सरप्रायझींग दिसता की दोतोर सांगता सद्याक तरी हांगा वास्कोन जे केस्यो आहा त्यो भरपूर कमी आसा पूण चडशे लोक चवथीक गेल्ल्यान येतना ते एखादी म्हणजे जे गांवांत ते गेल्ले आसा थंय तरी सद्याक केस्यो वाडलेल्यो आसा. म्हणजे वास्कोन सद्याक कमी जाल्ले आसा आणि जे भायले गांव आसा थंय सद्याक चड जाल्ले आसा. सो डॉक्टर्स आर होपिंग दीस पीपल हू हॅव गॉन देर डोंट कम बॅक विथ म्हणजे कोविड केसी घेवन येना जाल्यार पूण अशें सद्याक परिस्थिती आसा. आणि जेन्ना आमी खबर काडली वी कॅन रियली से लाईफ हॅज कम फुल सर्कल आता. फुल सर्कल सर, फुल सर्कल. म्हणजे सद्याक तरी वास्कोन परिस्थिती एकदम बरी आसा. आणि हांगा चवथीचो बोवाळ जो आशिल्लो म्हणजे 1.5 दिसा खातीर लोकांनी गणपती दवरलो. सार्वजनीक गणपती आसा तेय जरी 1.5 दिसांनी चडशे सार्वजनीक गणपती आसा ते 1.5 दिसांनी काबार जाले. पूण हे जे थोडे म्हणजे आंगवण बी केल्ले आसा त्या लोकांनी 5 दीस दवरल्या. पूण ताका सुद्दां एक व्हडलो मिरवणूक जावं व्हडले फटाक्यो आणि चड गर्दी अशी ना. लोकांनी जे आसा सायलंटली आपलो गणपती घरा कडेन हाडला. 5 दीस दवरून ताची पुजा बी करून आयज विसर्जन चालू आसा. पूण व्हडलो असो बोवाळ असो ना. दुसरी गजाल जेन्ना आमी डॉक्टराक विचारलें तांचें म्हणणें आशिल्लें की
एज ऑफ नाव म्हणजे जे फिगर आमकां दिसती पडटा हेल्थ बुलेटिन आमी तांकां विचारलें की अशें आयकूंक येता की टेस्टिंग कमी आसा जावं चवथी खातीर टेस्टिंग बंद पडलेली काय म्हणून तांचें म्हणणें आसा की चवथी खातीर बी तांकां एकूच दीस एखादी टेस्टिंग नाशिल्ली पूण बाकी टायमार टेस्टिंग चालू आसा आनी तांचें म्हणणें आसा की एवरेज वास्कोन जे आसा दिसाक एक 10 ते 15 लिमिटान भितर केसी मेळपाक लागता आनी तातूंत भितर एअरपोर्टाचे जे ट्रॅव्हलर आसता जावं कुट्टाळी जे PHC आसा ते एअरपोर्ट पळयता सो ते सगळ्यो केसी आसा आनी ते 200 दाखयता. इट इज अ कॉम्बिनेशन फिगर ऑफ 10 days म्हणजे हे 10 दिसान ज्यो एक्टिव्ह केसी आसा त्यो हेल्थ बुलेटिन दाखयता आनी एवरी टायम जेन्ना आमी हेल्थ बुलेटिन पळयता तेन्ना आमकां दिसून येता की 200 केसी आसा जावं 300 केसी आसा दीस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 days. सो आमची वास्कोन सद्याक तरी रिकवरी बी चड आसा आनी केसूय कमी जाल्या. सो वास्कोन जे कोरोनाचो जो एक टायमाचेर एक प्रकोप आशिल्लो तो हळूहळू कमी जायत आसा. लोकूय मातशे ओपन जावपाक लागल्या. आतां समज आमी एक नॉर्मल एरिया जरी पळयता म्हणजे बायणा बीच सुद्दां धरली जरी ते बायणा बिचार जर पळयत हळूहळू लोक आतां वॉकिंगाक येवपाक लागल्या. लोक चड भायर भोंवता पूण सोशल डिस्टन्स मेंटेन करता. हळूहळू हो जो कोरोनाचो जो भंय आशिल्लो तोय कमी जावपाक लागला. आनी एक गजाल म्हणटा ती आयज जेन्ना एअरपोर्टाचेर एक आर्ट वर्क जो आसा तो इनॉग्रेशन जालो आनी साऊथ गोवाचे MP जे आसा फ्रांसिस्को सार्दिना ते हांगा आयिल्ले तांच्या हातान तो एक आर्ट वर्क ओपन जालो आनी आर्ट वर्क ओपन करताना तांच्यांनी सांगलें की जे गोवन हेरिटेज आसा जावं गोवन कल्चर आसा ताजे जे मिनिएचर तांच्यांनी जे आर्ट वर्क केलां एअरपोर्टाचेर इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. पूण तांच्यांनी एक सांगलां की हळूहळू लायफ इज ओपनिंग बाउंड्रीज आर ओपनिंग सो एज अ पार्ट ऑफ गोवन कल्चर द बार ऑल्सो शूड ओपन म्हणजे जे बार ओनर आसा तांचे 5 महिने जाले जायते लोक जे बार ओपन करता ट्रेडिशनल बिझनस असो जो बार आसा ते अजुनी मेरेन ओपन जावंक ना. जायते लोक भाडे भरता. थोडे लोक आपले कूक बी जे आसता जावं स्टाफ आसता तांकां पोसून दवरल्या पूण तांकां सोडूंकूय मेळना. सो तांचें म्हणणें आसा की स्टेट गव्हर्नमेंट जे आसा तांच्यांनी सेंटरा कडेन हो मुद्दो घेवचो आनी जे अख्खे गोंयान जे बार ओनर आसा हू आर एक्चुअली सफरींग फॉर द लास्ट 5 months एज अ पार्ट ऑफ अनलॉकिंग ऑफ द कोरोना बारा जी बिझनस आसा तो ओपन जावचो अशी तांची मागणी केल्ली आसा. दिस इज अपडेट फ्रॉम वास्को. थँक्स लॉट विक्रम. हांव मुखार वता दिवचल साखळीची अपडेट घेवया. विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आहा परिस्थिती? सर सगळीकडे आसा तशीच परिस्थिती काहीशी दिवचल्यान आसा. केसी वाडत चालल्या. साखळे CHC अंडर आज 17 केसी मेळ्ळ्यो. भितूंतल्या पाळी गांवांत 5 केसी आसा. आमोणा गांवांत 5 केसी आसा. गोकुळवाडी हांगासर 2 केसीस आसा. मुजावर वाड्या हांगासर 2 केसी आसा. सुर्ला गांवांत 2 केसी आसा आनी कुडण्या गांवांत 1 केस आसा. मागीर CHC अंडर सर आयज 9 केसीस मेळ्ळ्या. भितूंतले धबधबो म्हणून जो वाठार आहा थंय 4 केसीस आसा. आतिलपेट दिवचलची मागीर CHC अंडर थंय 1 केस मेळ्ळ्या. पिळगांवां 1 केस मेळ्ळ्या आनी वांयगिणी मागीर हांगासर 3 केसीस मेळ्ळ्या. दिवचले CHC अंडर सर आयज 17 केसीस मेळ्ळ्या. म्हाका फक्त आंकडो मेळ्ळो, म्हाका जागा कळोंक ना म्हणून हांवें मातशें आनीक चवकशी केली, आनीक मातशे एफर्ट्स घातले तेन्ना आयज पर्यंत आयजच्या दिसा पर्यंत खंय खंय एक्टिव्ह केसीस आसा त्यो मेळ्ळ्यो. तो डेटा म्हाज्या कडेन आसा. हांव गांवांची नांवां घेता आनी कितले एक्टिव्ह केसीस सद्याच्या आयजच्या दिसा पर्यंत ते सांगता सर. साळगांवांत 6 केसीस आसा. वाळशे जो वाठार आसा दिवचल थंय 14 केसीस आसा. नायक नगरांत 4 केसीस आसा. मुस्लिम वाडा दिवचल हांगासर 5 केसीस आसा. भायली पेट दिवचल हांगासर 4 केसीस आसा. हावसिंग बोर्ड दिवचल हांगासर 4 केसीस आसा. वासुदेव नगर हांगासर 2 केसीस आसा. नानोड्या जो गांव आसा थंय 5 केसीस आसा. मेणकुऱ्या 1, मुळगांव 12, उसप 2, नागजरवाडा 5, लाकेऱ्या 1, सुंदरपेट जो वाठार आसा दिवचल थंय 1, लामगांव 1, कासरपाल 2, मांद्रेकर वाडा 3 आनी लाटांबरसे 5. ही सर दिवचलची आयज पर्यंतची एक्टिव्ह केसीसची अपडेट आसा सर. या थँक्स अलॉट विनायक. हांव पेडण्या वता. मकबूल आसा आमचे बरोबर. एंटायर तालुक्याची अपडेट घेवया आनी मागीर पेडण्या सावन डायरेक्ट काणकोण या. मकबूल, कितें आहा? सर पेडण्याचे अपडेट म्हटल्यार सर काल 2 डेथ मेळ्ळे सर. तातूंत एकटो आसा 72 years ताका बरें नाशिल्लें पार्शातलो आनी तेच जाल्या उपरांत त्याची अहवाल जो आसा पॉझिटिव्ह आयला. तेच्या नंतर उपी हांगा एक सरप तावल्या म्हणून ताका ट्रिटमेंट चालू आसलें बांबोळे आनी त्याची डेथ जाल्या सर. आतां मेरेन पेडण्या तालुक्यात 3 डेथ आसा सर आनी आयज एका दिसाक 11 मेळ्ळ्या. तातूंत हरंबोल 3 आसा सर. आगरवाडा 2 आसा. बुदनोडा 1 आसा. तुरये
2 आसा सर, मोजी 3 आसा सर. आणि आता दिसान दीस वाडत आसा. थोडे म्हणतात जे चतुर्थीक आयिल्ल्यात लोक त्याच्या खातीर खंय तरी वाडत आसा. आणि आता मेरेन टोटल 432 आसा सर. आणि त्यातून पॉझिटिव्ह केसेस आसा ते 129 आसात आणि रिकवर आसा ते 304 आसा सर. या थँक्स अलॉट मकबूल. हांव काणकोण वतां. भुवेश आसा आमचे बरोबर. भुवेश, कित्याक एंटायर तालुक्याची अपडेट? प्रमोद भाऊ, चवथ जातकीर जी केसी वाडपाची जी भंय आशिल्ली ती खंय तरी खरी जाता अशें दिसता. आज 4 मेरेन काणकोणाक 10 केसी मेळ्ळ्या आणि हो फिगर वाडपाची शक्यताय तेणी सांगल्या. टोटल काणकोणा आतां मेरेन 55 केसीस आसा. गणपतीची सांगपाची म्हणल्यार तशी 5 दिसांक गणपती चडशे लोकांक दवरून आयिल्ले, सामके कमी लोकांगेर आयिल्ले, पूण ते पावयतना मिरवणूक बी जावपाची चान्सीस तशे ना. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार एक सोशल मिडियाचेर एक मेसेज चलतालो, दोन्ही गेटी आसचे ओपन म्हणून. सोशल मिडियाचेर चलतालो तसो एक सर्क्युलरी भोंवतालो, दोन्ही गेटी आसचे ओपन जाल्या म्हणून. त्या कारणान लोकांले खूब हाल जाले. आमी आतां प्रत्यक्षात ग्राउंडार वचून चॅक केलें. ती वस्तुस्थिती अशी आसा की कर्नाटकाची गेट आमी थंयच्या ऑफिसरा कडेन उलयले. कर्नाटकाची गेट आसा ती टोटल ओपन केल्ली आसा. थंयचो तेणी स्टाफ अपॉइंट केल्लो कोविडा खातीर किंवा तो सेटअप लायला ते सगळे काडला. आणि जशी कोविडाच्या पयली स्थिती आशिल्ली तशी त्या गेटीची स्थिती आसा. पूण गोंया गेटीचेर एसओपी सेम आशिल्ल्या कारणान गोंया म्हणटा ते आमी अलाव करपाक शकना. अंकोलाच्यान होन्नावरच्यान जायते लोक गेटी ओपन हे मेसेज वाचून आमी गेटी येयल्या आणि ते अडकल्या. गोंयांत जी एसओपी आशिल्ली आमची 2000 भर किंवा क्वॉरंटायन जावन किंवा रिपोर्ट हाड, ती एसओपी तशी आसा. त्या कारणान ते लोक अडकल्या. म्हणजे हेजे वयल्यान एक बोध घेवपा सारकी आसा की सोशल मिडियाचेर जे मेसेज सर्क्युलेट जाता ते खंय तरी घातक हे जावपा सारखे आसता, लोकांक अडकुपा सारखे आसता. आमचे प्रोग्राम जे ऑथेंटीक जे इन्फॉर्मेशन दिता हे असले प्रोग्रामांतले ऑथेंटीक लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळपाक शकता. प्रमोद, या डेफिनेटली. आणि म्हाका दिसता एक गजाल इम्पॉर्टंट आहा की आज सुद्दां सरकारान ज्यो गजाली क्लियर केल्या तातूंतल्यान मुवमेंट ऑफ पीपल आनी गुड्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. बट जे लोक येतात तांचे खातीर एसओपीज आसात. रिस्ट्रिक्शन काय ना. एक तर COVID-19 सर्टिफिकेट घेवन येयात, ना जाल्यार हांगा येवन क्वॉरंटायन जायात, ना जाल्यार हांगा येवन पयशे भरून टेस्ट करात आणि पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह पळयात. रिस्ट्रिक्शन्स जरी नसली तरी एसओपीज आर इन प्लेस. म्हाका दिसता हाजेर खंयच लोकांच्या तकले भितर गोंधळ जावपाक जायना. दॅट इज वाय वी आर क्लॅरिफायींग. भुवेशान जी केस सांगली काणकोणा, क्लासीक केस. कर्नाटकान आपली गेट ओपन केल्या, पण गोंयचे एसओपीज तशेच आसात. हें लक्षात घेयात. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.